वॅक्सिनेशन कॅम्प तुमच्या सालादर म्हणून पंचायतीन तुम्ही इनिशिएटीव घेतला ह्याच्याबद्दल कितें वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जो उत्सव आसा तो म्हाका दिसता सिन्सियरली सरकारान करपाची गरज आसा, नॉट पॉलिटिकली. कॉन्स्टिट्युशनूय म्हणटा की ग्रासरूट लेवलाचेर म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत आर बॉडीज वीच नीड टू गेट इन टू दीस लेवल. आनी ग्रास रोडाक पावतले जाल्यार पंच मेंबर्स आनी पंचायतीन ह्यो ऑर्गनायज ज्यो करतात तांकां संघटीत घेवन करच्यो ही हांवें मागणी केल्ली. बट द पॉलिटिकल ड्रामा सिम्स टू कंटिन्यू विथ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज क्रोनीज. आय एम सरप्रायज द हेल्थ मिनिस्टर ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ इट. की असले कॅम्प जे टॅक्स पेयर्स मनी एट द सेंटर वा मोदीजीन जे करून दिल्या इज नॉट BJP's मनी, नायदर इज इट BJP's कॅम्प. इट इज अ कॅम्प फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ एवरी स्टेट. ताच्या खातीर पॉलिटिकल मायलेज घेवप कोविडाच्या वॅक्सिनेशनाचेर म्हाका दिसता दुर्दैवान अशी असो संकट सध्या गोंयचेर आनी बाकीच्या कडेन आयला की ह्या लोकांक आनी दाखोवपाक कांयच ना आनी ते डुईंग ड्रॉपिंग एट दीस लेवल. टिका उत्सव जाल्यार दॅट वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह नीड्स टू बी डन ऑन अ व्हेरी एग्रेसीव मॅनर एंड दॅट कॅन बी अचिव्ड ओन्ली इफ इट इज विथ द हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टीव पंचायत एंड द पंच मेंबर्स. ते जाल्यारूच सक्सेसफूल जातले. ना जाल्यार टिका उत्सव म्हणून फक्त टिका लायतले दाखोवपाक की आमी कितें केलां. वन, टू डायवर्ट युअर मायंड दॅट कोवीड केसीस आर रायझींग इन द स्टेट. सेकंड, इतलेंच तुमकां आसा जाल्यार यू शूड हॅव बीन मोर फोकस्ड ऑन हँडलिंग द कोवीड सिट्युएशन इन द स्टेट. रिस्ट्रिक्शन्स ना, हॉस्पिटलान बाज्यो ना, मेडिसिन्स ना, दोतोर जाम जाल्या, हाजेर लक्ष घे आसा. आय थिंक द दोतोर जावं नर्सीस जावं सपोर्ट स्टाफ जावं दे आर जस्ट लेफ्ट आउट. And I think this is where actually Goa is going to face a serious issue in days to come if restrictions don't come in place. Secondly, infrastructure, super speciality block आमकां ऑलरेडी JMCच्या कुशीक आसा आनी हांव कंटिन्युअस मागणी करीत आसा की सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चालू करा. सद्या लोक आमचे जाणटे व्हीलचेराचेर रस्त्यार थंय JMCच्या भायर दिश्टे पडटा, झाडां पोंदां दिश्टी पडटा. ही आमची वेवस्था हेल्थाची. आनी हे कोवीड सेकंड टायम जे आयला हाजे पूर्ण जबाबदार हो सरकार आनी मुख्यमंत्री. वी हॅव बीन आस्किंग फॉर रिस्ट्रिक्शन्स. 4 तरेचे व्हायरस आयिल्ले आसा, UKचो जावं ब्राझीलचो जावं डबल म्युटंट महाराष्ट्राचो जावं खंयचे कोणाक आसा ते वी आर नॉट अवेर. नायदर आय बी युजींग द व्हायरोलॉजी लॅब ऑफ द गोवा युनिवर्सिटी, नायदर डू वी नो वॉट स्ट्रेन एज कमिंग. वी आर डुईंग दीस पार्ट आनी वॅक्सिनेशन जावनूय केसी आतां सद्या जाल्या जाल्यार पीपल आर कॅचिंग अप विथ कोवीड. पूण खरी मागणी सरकारा कडेन आसा की मातशी तकली वापरून काम करा. सद्या भुरग्याच्यो एग्जामी आसा, पीपल आर आस्किंग फॉर ऑफलायन मोड, ऑनलायन मोड. People are asking them not to get into mass gatherings and government is doing exactly the opposite. I hope these Tika drives as these should be made very political, should be allowed for every panchayat or every municipality and the respective ward members to carry out this, and that is the way you can achieve a proper vaccination drive. ना जाल्यार BJPचो आनी एक पॉलिटिकल टिका लावपाची एक भाशा ही सगळ्याक गोंयकारांक खबर आसा, which I don't think we will fall prey to it. But today सर्वातोर दिमून सरपंच संदीप साळगांवकर आणि ताजे पंच मेंबरांनी एक बरो इनिशिएटीव घेतला टू एन्श्युअर दॅट दे वर्क टुवर्ड्स द सोसायटी अँड एन्श्युअर दीस थिंग्स आर कॅरीड आउट टू द ग्रासरूट लेवल. हे करता आसतना अपॉलिटिकली दे एन्श्युअर दॅट एवरी पर्सन इन द एट द लास्ट हाऊस इज बींग कॉल्ड अँड एन्श्युअर दॅट अ वॅक्सिनेशन इज बींग डन. हे करता आसतना आत्तां माहिती कळ्ळ्या की डायरेक्शन्स हॅव कम फ्रॉम द गव्हर्मेंट की आनी एक ड्रायव्ह साल्वादोर दिमून हांगाच्यान 50 मिटराचेर सुनंदबाई हायस्कूल आसा थंय BJPचे लोक करपाचे आसा. सो आय रियली डोंट नो वॉट दीस पीपल आर ट्रायंग टू प्रूव. जेन्ना सरपंच आनी पंचायत मेंबर आनी पंचायत आमची सक्षम आसा टू कॅरी आउट द ड्रायव्ह प्रॉपरली, इट शूड हॅव बीन डन इन कॉन्फिडन्स विथ देम. आय डोंट वॉन्ट बी क्रिटीक टू एनीथींग बट व्हेरी इम्पॉर्टंट इज द वे इट इज बीन डन. सरकारान सांगलां खंय हांगा आनी एक ड्रायव्ह कर म्हणून, कितें समजपाचें. सरकारान सांगपाचें 4 ड्रायव्ह कर पूण पंचायतीन घेवन खंयची पंचायत गोंयची ना तांकां घेवन. But I think they have missed a bus. Somehow they need to go back to the people. तांच्याकडे neither have they answer for Molen, neither have they got answer for Madai, neither have they got answer for the coal block scheme, neither have they got answer for the environmental issues, neither have they got answer for any CRZ issues. So only thing they can do is doing Tika Utsav and diverting the mind of the public. लोकांक एकूच गैरसमज जावंक जायना की BJPचे एक कॅम्प म्हणून हो देशाचो लोकांच्या पयशांचो केल्लो बाब मोदीन सरकारान केल्ली एक ड्रायव्ह, जी ड्रायव्ह अपॉलिटिकली सगळ्या स्टेटांनी जावपाक जाय. की मातशी तकली वापरून काम करा. सद्या भुरग्याच्यो एग्जामी आसा, पीपल आर आस्किंग फॉर ऑफलायन मोड, ऑनलायन मोड.
people are asking them not to get into mass gatherings, and government is doing exactly the opposite. I hope these Tika drives, as these should be made very apolitical, should be allowed for every panchayat or every municipality and the respective ward members to carry out this, and that is the way you can achieve a proper vaccination drive. ना जाल्यार BJPचो आनी एक पॉलिटिकल टिका लावपाची एक भाशा ही सगळ्याक गोंयकारांक खबर आसा, which I don't think we will fall prey to it. But today सर्वातोर दिमून सरपंच संदीप साळगांवकर आणि ताजे पंच मेंबरांनी एक बरो इनिशिएटीव घेतला टू एन्श्युअर दॅट दे वर्क टुवर्ड्स द सोसायटी अँड एन्श्युअर दीस थिंग्स आर कॅरीड आउट टू द ग्रासरूट लेवल. हे करता आसतना अपॉलिटिकली दे एन्श्युअर दॅट एवरी पर्सन इन द एट द लास्ट हाऊस इज बींग कॉल्ड अँड एन्श्युअर दॅट अ वॅक्सिनेशन इज बींग डन. हे करता आसतना आत्तां म्हायती कळ्ळ्या की डायरेक्शन्स हॅव कम फ्रॉम द गव्हर्मेंट की आनी एक ड्रायव्ह साल्वादोर दिमून हांगाच्यान 50 मिटराचेर सुनंदबाई हायस्कूल आसा थंय BJPचे लोक करपाचे आसा. सो आय रियली डोंट नो वॉट दीस पीपल आर ट्रायंग टू प्रूव. जेन्ना सरपंच आनी पंचायत मेंबर आनी पंचायत आमची सक्षम आसा टू कॅरी आउट द ड्रायव्ह प्रॉपरली, इट शूड हॅव बीन डन इन कॉन्फिडन्स विथ देम. आय डोंट वॉन्ट टू बी क्रिटीक टू एनीथींग, बट व्हेरी इम्पॉर्टंट इज द वे इट इज बीन डन. सरकारान सांगलां खंय हांगा आनी एक ड्रायव्ह कर म्हणून, कितें समजपाचें? सरकारान सांगपाचें 4 ड्रायव्ह कर, पूण पंचायतीन घेवन खंयची पंचायत गोंयची ना तांकां घेवन. But I think they have missed a bus. Somehow they need to go back to the people. Neither have they answer for Molen, neither have they got answer for Madai, neither have they got answer for the coal block scheme, neither have they got answer for the environmental issues, neither have they got answer for any CRZ issues. So only thing they can do is doing Tika Utsav and diverting the mind of the public. लोकांक एकूच गैरसमज जावंक जायना की BJPचे एक कॅम्प म्हणून हो देशाचो लोकांच्या पयशांचो केल्लो बाब मोदीन सरकारान केल्ली एक ड्रायव्ह, जी ड्रायव्ह अपॉलिटिकली सगळ्या स्टेटांनी जावपाक जाय. ड्रायव्हाचो रिस्पॉन्स कसो? रिस्पॉन्स आमचो सकाळी 9 ड्रायव्ह स्टार्ट जाला आणि रिस्पॉन्स आमकां एकदम बरो आसा. जवळ जवळ अजून पर्यंत आमकां 150च्या वयर जाल्ले आसा हे वॅक्सीन सगळें करून. पण आमी आमच्या गांवचे लोक जे आसा तांकां आमी टायम दिल्लो आसा. तशें त्या टायमार लोकांनी येवचें म्हणून, कित्याक एकदम जर सांगलें जाल्यार हांगा एकदम गर्दी जातली आनी कंट्रोल करपाक डिफिकल्ट जातलें. सर, आणि तुमी हे वॅक्सिनेशन ड्रायव्हाचो काय कॅम्पेन हे बी करूंक ना, लायक बॅनर बी लावन की अशें वॅक्सिनेशन आहा लायक सुकूर पंचायतीन केला तसो? आमी हो जो केला पळय कॅम्प वॅक्सिनेशन हो लोकांच्या डिमांडार केला. कित्याक आमचो जो हे आसा सार्वजर दमन ती वयर कोकेरो टू एकोशे स्टार्ट जाता. कोकेरा कडेन आमचो हे सार्वजर दमन एरिया ती हांगा एकोशे काबार जाता. तेन्ना आमचे 3 वॉर्ड आसा, 1, 2, 3 हे प्लेटोर आसा आनी थंय वयर आमकां हे हेल्थ सेंटर लागीं असल्या कारणान थंयचे लोक आसा पळय ते थंय वयता परवरी. आनी जे सकयले वॉर्ड आसा पळय त्या लोकांचो डिमांड आसलो की आमकां पंचायतीन दवरुचो म्हणून हे वॅक्सिनेशन कॅम्प. आनी तेंच्या डिमांडाचेर आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाक लेटर केल्ले आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान आयज आमकां डेट दिल्ली आनी त्या प्रमाणे आयज हो कॅम्प केल्लो आसा. ही मॅसेज जी आसा पळय ती आमी मॅसेज प्रत्येक वॉर्ड मेंबरान आपल्या वॉर्डार सर्क्युलेट केल्ली आसा. त्या भायर आमी सोशल मिडियाचेर सर्क्युलेट केल्ली आसा आनी जे वॉट्सअप ग्रूप बी आसा तेजेर सर्क्युलेट केल्ली आसा. तेन्ना बॅनर घालपाचो प्रश्न खंय येता? बॅनर हायवेक बॅनर घाल, हांगा विलेजींनी बॅनर घाल. ते बॅनर कित्याक घालप? हो जो ड्रायव्ह आसा पळय हो सरकारान ड्रायव्ह दवरलेलो आसा आनी हो वॅक्सीन ड्रायव्ह आसा पळय, वॅक्सीन आहा पळय हो ड्रायव्ह हो लोकांच्या पयशांनी न्ही. सरकार म्हणजे लोक आनी लोकांच्या पयशांनी जेन्ना लोकांकूच जेन्ना फॅसिलिटीज दिता जाल्यार तो म्हजो फोटो घालून बॅनर कित्याक लावपाक जाय? आनी दुसरी गोश्ट तुमी म्हणटा सुकुरान बॅनर घातले, ते जे करता ते हांवें करप अशें तरी म्हाका दिसना. कित्याक आयज कोविडान लोक त्रासान पडलेले आहा, लोकांचेर उपासमारीची पाळी येयल्ली आसा. आयज केसी गोंयांत कितलेच वाडलेले आसा. आयज पेशंटाक तुका बेड मेळना, इतली फूल जाल्ली आसा आनी एकदम परिस्थिती आयज सारकी बिकट जाल्ली आहा लोकांची. आनी अशा तरेन आमी लोकांक हेल्प करपाक जाय न्ही. ते बॅनरां घालून पब्लिसिटी कित्याक करपाक जाय? ते म्हज्या जो ड्रायव्ह केला पळय हो दवरला म्हज्या पॉकेटांच्यान पयशे खर्च करून हांवें दवरूंक ना. हो लोकांच्याच पयशांचो ड्रायव्ह हो
आनी लोकांच्याच बेनिफिटा खातीर दवरला. तेतून कोण आपले बॅनरार फोटो घालता पळय तांकां घालुनी. म्हाजे विचार हांव त्या विचाराचो मनीस न्ही. म्हाका लोकांनी निवडून हाडला, लोकांनी विश्वास दवरला गांवची सेवा करपाक. म्हाका दिसता हांव पब्लिसिटी परस हांव लोकांची सेवा करपाक हांव चड रिस्पॉन्स. सर आनी एक प्रश्न, हे पेनाजी फ्रांकाचो एक पंच मेंबर आनी थोडे यूथ हेडेक जाता आनी फिवर येता, बॉडीक आसा, हात सगळे जाता एक हॅबीट मागीर असो कंटिन्यू पेन कंटिन्यू फिवर कंटिन्यू जाल्यार Gracias.